NSUI गोवान TFU कावन्सिलान विद्यार्थ्यांचे ज्वलंत प्रस्न हातान घेतिल्ल्याचो दावो खंडीत केलो. NSUI गोवान मेस इश्यू निमाणे मेरेन पाठपुरवठो केलो आनी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणा खातीर हॉस्टेल मेस निविदा फ्लोट जावपाची खात्री केली अशें NSUIन सांगलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ही आज एक अर्जंट पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमी फाटल्या दिसा हो जो इश्यू आमी हॉस्टेल मेस इश्यू ज्या हॉस्टेलाच्या फूड क्वॉलिटी खातीर आमी एज NSUI आमी हो मिडिया मुखार खूब फावटी हायलायट केल्लो आनी तुमी मिडिया भावांनी आमकां त्या इश्यू खातीर प्रतिसाद दिला. सो त्या इश्यू खातीर थोडे कांय विशेश सांगपाचें कारण म्हणल्यार काल 16 तारखेक हांवें एक एक्झिक्युटीव कावन्सील गोंयांत तेंची प्रेस पयली. थंय ते सांगता आमी तो इश्यू एड्रेस केलो. तर ह्या इश्यू बद्दल हांव विस्तारान सांगता. हो इश्यू आमी पयलीं रजिस्ट्राराक एड्रेस केलो 24 जानेवारीक. जेन्ना भुरगीं आमकां अप्रोच जाली, गोंयांतली स्टुडंट जी हॉस्टेलांत रावतात, जेन्ना ती आमकां अप्रोच जाली, हो इश्यू आमी रोखडोच इमिडिएटली आमी रजिस्ट्राराक एड्रेस केलो. रजिस्ट्रारा कडेन तो आमकां अशें बरें कॉन्क्रीट सोल्युशन जें मेळना जालें. सो आमी मागीर ते आमी DHची मेल केलो. DHचींतल्यान आमकां कांय रिप्लाय ना. सो तेजे नंतर आमी सेक्रेटरी ऑफ एज्युकेशन प्रसाद सराक आमी हो इश्यू मेळोन एड्रेस केलो. तेजे काही फोटो हांव तुमचे मुखार दाखयता, कित्याक हे लोकांक ह्या आमच्या गोंय युनिवर्सिटी स्टुडंट्सांक कळपाक बरें. आतां हो इश्यू एड्रेस करता वेरी नेक्स्ट डे जेन्ना सेक्रेटरी ऑफ एज्युकेशनाक मेळ्ळें, वेरी नेक्स्ट डे कॅन्टिनाचो टेंडर फ्लोट जालो. हो कॅन्टिनाचो टेंडर. आतां जे एक्झिक्युटीव कावन्सील आसा गोवा युनिवर्सिटीचे, तेंच्यांनी काल ती 16 तारखेर तेंची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. थंय ते म्हणटात कितें, हो इश्यू आमी नोव्हेंबराक घेतलो. बरें, नोव्हेंबराक तुमी घेतलो तर आनी आमी तुमी घेतलो म्हण सुद्दां जर आमी बिलीव करता तर तुमी एक लेटर हांगा मिडिया मुखार पत्रकार भावांक दाखयला. बेश्टी येवन मिडिया मुखार ब्लफ करताय ते जालें. मागीर तो म्हणटा थंय आनी खूब उलयलो तो तेंचे ते ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह जे सांगता पळय तो म्हणटा आमी वेरियस आतां इश्यूज घेतले म्हणटा. तो बस शेडीचो जावं तो फ्री वायफाय कॅम्पस हे सांगता आसतना म्हाका इतलें हे आमच्या गोंयच्या स्टुडंट्सांक दाखोवपाक जाय. हो आमचो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आसलो. तेच पॉयंट पळय हायलायट केला हांवें मुद्दम बस शेडीची. आमची मॅनिफेस्टोतली पॉयंट तो मिडिया मुखार उलयला. सो हेजो हांव निशेध करता. एज NSUI गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस युनिट हांव ह्या कावन्सिलाचो निशेध करता, कित्याक ही फुटींगपणां आमच्या गोंय स्टुडंट्सांक तुमी मिसगायड करची न्हू. काल त्या पत्रकार परिशदेंत म्हणटा आमी फक्त गोंय युनिवर्सिटी स्टुडंट्स म्हणून आयला. स्टुडंट्स आनी आमकां कसलेंच पॉलिटिकल अफिलिएशन ते ना म्हणटा. पॉलिटिकल अफिलिएशन ना जाल्यार हांगा तुमी ABVP बरोबर तुमचो फोटो कसो ह्या दोन भुरग्यांचो, हो पळय हो फोटो. तर हांगा सिद्ध जाता हे टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी म्हणजे कावन्सील आसा ते गोंय स्टुडंट्स पॉलिटिक्सांतले आर्जी जाल्ले आसा. हांव बोल्ड स्टेटमेंट करता, कित्याक हे स्टुडंट्स पॉलिटिक्सांतले आर्जी हे ABVP ची बी टीमी, जशी ते भारतीय जनता पक्षाची बी टीम रेव्होल्युशनरी गोवास म्हणटात, हे टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी म्हणटात ते ABVP ची बी टीम. हे हांगा सिद्ध जाता. नाल्यार हेजेर ते क्लॅरिफिकेशन दिवचें टुगेदर फॉर युनिवर्सिटीन. सो हांव मागता, अपील करता आमच्या गोंय युनिवर्सिटी स्टुडंट्सां कडेन जाल्ल्या फुटींगपणाक बळी पडनाकात. हे खुबशे बेश्टेच मिडिया मुखार येवन फुटींगपण सांगतले तुमकां. सो असली फुटींगपणाक बळी पडनाकात. आनी येता ते येणाऱ्या इलेक्शनाक जे फुडल्या वर्सा जातले तेन्ना असली ह्या फुटींग मनशांक घर धाडा. ती आज अत्यंत काळाची गरज आसा, कित्याक युनिवर्सिटीचो गेल्ली 8 वर्सां जर आमचो रँक पळयत गोवा युनिवर्सिटीचो देंवतचो गरज आसा. आनी मुद्दम जर पळयत न्हू ऑल ओव्हर इंडिया टॉप 100 युनिवर्सिटींमध्ये आमची गोवा युनिवर्सिटीचें नांव सुद्दां ना. कारण हेजें एक कारण मेन म्हणल्यार गेली 8 वर्सां गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पसांत टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी कावन्सील चलयता. फक्त इव्हेंट करप, एक इश्यू एड्रेस केलो ना तेंच्यांनी. काल ते प्रेस कॉन्फरन्सांत एक बरें दिसलें म्हणटा ते काल तांचो प्रेसिडेंट उलयलो. तेजे इतलें ते मौन व्रत आसलें काय कितें असो एक प्रश्न पडटा युनिवर्सिटी भितर. खरें सांगपाचें म्हणल्यार हो प्रेसिडेंट कोण कसो तो भुरग्यांक खबर नासलो. काल तेंची प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करतना इंट्रोडक्शन तेणें करून तें एक बरें दिसलें आमकां. परत सांगता, तुमी फक्त दुसऱ्याच्या कामाची क्रेडीट घेवची न्हू. जाता जाल्यार तुमकां जमता आसत जाल्यार भुरग्यांचे इश्यू घ्या, ताका आमचो सपोर्ट आसतलो भुरग्यांच्या खातीर. तुमची ही फुटींगपणां करता तेंच्या खातीर न्हू, भुरग्यां खातीर आमी तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा.